सांव पावलून रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 6 अध्याय 13व्या वाक्यातावन 16वें वाक्य. संसार तांचें दायज करून दितालो म्हूण देवान अब्रामाक आनी तेज्या संततीक भास दिली. पूण देवान ताका ही बसवणी केल्ली. अब्राहम नियमशास्त्राक खाल जालो देखून न्ही, बगार भावार्था उदेशी ताका लाभलेल्या नितीवंतपणाक लागून. कित्याक नियमशास्त्राकाल जियेतले मात्र बसयलेल्या दायजाक वारीसदार जाता जाल्यार भावार्थाक कांय मोल ना म्हूण जालें. देवाची बसवणी व्यर्थ म्हूण जाली. खरेंच नियमशास्त्र देवाचो क्रोध हाडटा, पूण जर नियमशास्त्र ना तर तो मोठो संदर्भच ना. देखूनच भावार्थाचेर होंदून आसलेली ही बसवणी देवाचें एक धर्मार्थ देणें जायशी केल्ली. अशें अब्रामाच्या संततीक म्हणजे नियमशास्त्राकाल जियेतल्यांक मात्र न्ही, बगार अब्रामा बरी भावार्थ असलेल्या हेरांकी आदायक पडाशी ती बसवणी केल्या. देवाचे उतार हे देवाची ओडपकार. मोगळा सुमिया जिसू ह्या पवित्र पुस्तकाचे उतार नियाळत आसतना पवित्रात्मो तो आमचेर देवे सुमिया ह्या उतराचो अर्थ आमी नियाळत आसतना आनी जो कोण ते उतार आयकता सुमिया तांच्या काळजांत तुज्या आत्म्याचे सकत वळून सुमिया, भावार्थ जिवाळ जावन सुमिया आनी आशिर्वादीत जावंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. आमेन. आराधन करता आसतना पदऱ्यापणांत सांगलें, मुस्तपुटी आमी मागणी करता तरी पूण आमकां अनुभव तसो आसना. नियमशास्त्र मुस्तपुटी आसा, नियमां साबार आसात, तरी पूण त्या नियमां पाळल्या वरवीं म्हाका देवाचो अनुभव जातसो ना. अब्रामाक व्यत्यास जावन आसलें, ताणें देवाचो अनुभव जोडलो आनी त्या देखून सर्वेस्परा देवाचेर विशेश तो मनवाल्लो जावन व्यक्ती जावन ताका आशिर्वाद लाभले. पवित्र पुस्तकांत सगळें आमी पळयलें तर पोरण्या सोल्ल्यांत सगळें त्या अब्रामाच्या संतती विशयी थंयसर भोव चड तरान उल्लेख केला. आनी नव्या सोल्ल्यांत ती अब्रामा विशयी जाय तितलें उल्लेख केला. तर अब्रामाची संतत म्हळ्यार कोण, कित्या खातीर पवित्र पुस्तकांत अब्रामाक एक विशिश्ट म्हत्व दिला, ह्या विशयींत आज आमी ह्या घडये आमी आतां ध्यान करता. अब्राम एक आशिर्वादीत व्यक्ती आनी केदळा आमी अब्रामाची संतत म्हणटा थवळ आमी आशिर्वादीत व्यक्तीची संतत जावन आसा आनी आमी आशिर्वादीत जावन आसा. पवित्र पुस्तकांत उत्पत्ती ग्रंथांत 12 अध्याय 1 ते 3 वाक्य म्हणटा, सर्वेस्परान अब्रामाक म्हळें, तुज्या देशांतलो, तुज्या दायजा गोत्रा मदलो आनी तुज्या बापायच्या घरांतलो भायर सर आनी हांव तुका दाखयतलो त्या देशाक वच. हांव तुजे तावन एक व्हड पर्स जावप जायतलो, तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तुजें नांव वर्तें करतलो आनी तूं जातलो एक आशिर्वाद. तुजेर आशिर्वाद घालतल्यांचेर हांवूय आशिर्वाद घालतलो, तुजेर शिराप घालतल्यांचेर हांवूय शिराप घालतलो. संवसाराची सर राष्ट्रां तुजे उदेशी आपणाचेर आशिर्वाद मागतले. पळया, हांगासर ह्या अब्रामाक सर्वेस्पर देवाचे एक अनुभव बघता आनी सर्वेस्पर देव म्हणटा, तूं ह्या जाग्यान भायर सरून वच, तुज्या सगळ्या तुजें म्हणलें कितें दायज आसात सगळ्यांक काण भायर करून वच. अब्रामान खंयचे नियम पाळले न्ही, अब्रामान केवल सर्वेस्पराचो अनुभव ताणें जोडलो आनी त्या अनुभवाक
खाल जावन ताजे सगळे म्हणलें तो खाण तो पयसन वेता आनी सर्वेस्परान सांगल्या प्रमाणे तो बैसन वेता आनी त्या देखून सर्वेस्पर म्हणटा तुजेर आशिर्वाद घालतल्यांचेर हांवूय आशिर्वाद घालतलो, तुजे शिराप घालतल्यांचेर हांवूय शिराप घालतलो, संवसाराची सर राष्ट्रां तुजे उदेशी आपणाचेर आशिर्वाद मागतले. पळया वो एक कोणूच न्ही या संवसारांत त्या वेळार हाका आपोवन येवच्या पयलें, आब्रामाक आपोवन येवच्या पयलें तो एक सामान्य व्यक्ती जावन आसलो. पळयत पुस्तकान जोशुआच्या पुस्तकान आमी पळयता ताजो बापूय अन्य देवांक पुजा करनासलो व्यक्ती. तरी पूण ह्या व्यक्तीक सर्वेस्पराचेर संबंध आसलो आनी त्या देखून ताका सामान्य जावन आसल्या व्यक्तीक तितल्या सगळ्या संवसारांत आसल्या लोकां मुखार हांव हो सर्वेस्पर ताका आपयता आनी म्हणटा तूं असल्या जाग्याक वच, तुका तूं मात्र आशिर्वाद जातलो न्ही, तुजी संतती आशिर्वाद जातली. मात्र न्ही, जो कोणाचेर तूं आशिर्वाद घालता ती आशिर्वाद जातात आनी जो कोण तुका शिरपल्यार तांकांय फाटी मारता. मात्र न्ही, हर एक खंयसर गेल्यार तुजें नांव सगळ्या संवसारार इतल्या आशिर्वादी जातलें गे सर राष्ट्रां तुजेशी तुजे उदेशी आपणाचेर आशिर्वाद मागतात, आशिर्वाद मागतात. आज पाद्र्यापान दिल्लो त्या आराधन करता आसतना म्हाका तुका दिल्लो उलो वस्तू जावन आसा. पाद्र्यापान सांगलें जायते बुटे आमी दोतोन आयकली, दोतोन बायपाट केली आनी ल्हानपणार कितें आमी दोतोन शिकली मोरता पर्यंत दिस दोतोन रिपीट करनच रावले हांव. पूण सर्वेस्पराचो अनुभव जाला गी. पाद्र्यापान गवळी बापाचो उल्लेख केलो आनी ताच्या उतरांचो उल्लेख केलो. आमकां सर्वेस्पराचो अनुभव जाला गे. जर तर सर्वेस्पराचो अनुभव जालो जाल्यार आमचें सगळें जिवन परिवर्तनीत घडटा. आनी पळयत पुस्तक म्हणटा हें आब्रामाक असले एक आशिर्वादीत सर्वेस्परान देवान दिल्लें गे. उत्पत्ती ग्रंथांत 17व्या अध्यायांत 4थें वाक्य म्हणटा हो तो सल्लो हांव तुजे कडेन करता तो साबार राष्ट्रांचो बापूय तूं जातलो. ह्या फुडां तुजें नांव आब्राम न्ही, तुजें नांव आब्राहाम जावंक जाय, कित्याक हांव तुका साबार राष्ट्रांचो मूळ बापूय करतलो. हांव तुका फळां बरीत करतलो आनी व्हड संत तुका दितलो. राय तुजे तावन उब जातलें तुजे कडेन आनी तुजे उपरांत तुज्या वंशजा कडेन संतते तावन संतते पर्यंत हांव म्हजो सल्लो शाश्वत सांबाळटलो. तुजो आनी तुज्या संततेचो देव हांव जातलो. वो एक व्यक्ती सर्वेस्पर देव ह्या व्यक्तीचेर ताका मानवाता आनी म्हणटा साबार राष्ट्रांचो तो बापूय जातलो. एक व्यक्ती आनी वो व्यक्ती जिवंत आसतना संवसारार जायतले व्यक्ती ह्या संवसारार आसले. पळयत पुस्तका प्रमाणे जायतले संवसारार आसले. तरी पूण वो व्यक्ती साबार राष्ट्रांचो बापूय जातलो. हें कशें एक स्वामी जेजू म्हणटा देवाचें रास एका सस्वाच्या काणा बरी, सस्वाच्या बिया बरी. तें बी तें दरेक पडोन थंयसर तें वागल्लें तें व्हडलो रूख जाता. पूण त्या सस्वाच्या बियांत कोणी पळयत आसतना तेदो व्हडलो एक झड जावन जायपुरत्या सुकण्यांक एक आसरो दीत म्हणलें भोगाप आमकां आसना. जर तर म्हज्या आनी तुज्या बोळसांत एक 4 सस्वाचें बियां आसल्यार आमकां कांय भोगता की व्हडलें कांय आसा तांतू म्हणून ती दिशे बियां खंय एका बोळसाच्या कोणशाक आसतात. पूण त्या बियांनी जर तर हांव आनी तूं एक व्हडलो रूख या व्हडलो झड आमी पळोवंक शकता. तो जावन आसा भावार्थ. आनी अशें ह्या एका आब्रामांतय सर्वेस्परा देवान आशिर्वादीत घालन मुखलें तुजें जनांक साबार राष्ट्रांचो तो बापूय जातलो म्हणटा. पळयत पुस्तकांत परत ताका आशिर्वादाची आमी पळयता. नव्या सल्ल्यांत हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांत 11व्या अध्यायांत 8वें तावन 11वें म्हणटा
भावार्था वरवीं त्या अब्रामानं देवाच्या थाळ्याक फाळो दिलो आनी आपणाक दायशे मेळिल्लो आसलो त्या गांवाक वचूंक तो भायर सरलो. आपणें खंय वेचें म्हूण ताका कळीत नासलें जाल्यारय आपलो स्वंत गांव ताणें सोडलो. भावार्था वरवीं बसयल्ल्या गांवांत एका परदेशी कसो एक थंबान तो जियेलो. देवाची तिस्स बसवणें घेतले इजाक आनी जाकोबी अशेंच जियेले. कित्याक देवानच येवजिल्ल्या आनी बुन्यादी फातर घालून बांदून हाडिल्ल्या शहरांत जियोंक अब्राम राखो नासलो. भावार्था वरवींच साराक गर्भे जावचे सकत मेळिल्ली आवय जावचे प्राय तिका उतरली तरी आपणाक बसवणें दिल्लो देव विश्वासी म्हणून तिणें लेखिल्लें. पळय हांगासर त्या अब्रामाचो भावार्थ. ताका आपोवणें मेळिल्ल्या वेळार ताका खंय वचचें म्हूण गुंतूना बिरमोत. आमी हांगासर फॉरेन वचत जाल्यार पयलेंत आमी थंयसर टिकेट आनी बूक करून पयलेंत करता मात्र न्ही ते वचून रावचें जाल्यार खंय म्हूण आमी दिसता. इतलें आमी सगळें इंटरनेटार इतलें मुखार पावलें, इतले फोनां आनी आसात तरी पूण आमकां थंय गेल्या उपरांत कितें जायत खालें जायत म्हणून. हांगासर आसा एक अब्राम म्हणलो व्यक्ती. सर्वेस्परा देवाचेर ताचो संबंद आसलो आनी तो इतलो भावार्थ होता ताका खंय वचचें म्हूण गुंतूना जालें. सर्वेस्परान सांगलें, ताज्या फाटल्यान गेलो. उडास दवरया त्या व्यक्ती येत आसतना ताजी गोरवां ताजे ते कितें आसा ताजे सांगाता मनजाती त्यो ताजे सांगाता सालाची त्यो मनजाती कितल्यो फास्ट येतात, भारी सकास येतात. आनी मुखार वता आसतना रान आसता आनी त्या रानांत सिंह आसा की वाघ आसा की हाका गुंतूना, कोणाच्या आंगार पडटा हें गुंतूना. तरी पूण सर्वेस्पराचेर भावार्थ दवरून वो अब्राम सोलोम येता. कित्याक 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 म्हळ्यार ह्या अब्रामाक देवा थंय संबंद आसलो. त्या देखून त्या संबंद ताणें अनुभव भोगल्लो आनी त्या देखून ताका घट्ट धैर्य आसलें. म्हजो देव म्हाका कितेंच सोडून घालना. कोण वाघ येवं दी, शिंव येवं दी, या आने येवं दी, या कोणी येवं दी, म्हाका कांयच करूंक शकना. आज आमकां सामी आमी चिंतूंक जाय, म्हाका देवा थंय असलो एक संबंद आसा गे. म्हजो देव म्हाका केदेंच सोडून घालना म्हणलें म्हाका एक भावन आसा गे. म्हाका तसलीं बोगणां म्हजे थंय आसात गे. असलो एक निर्धार करूंक हांव एक तयार आसा गे. पळयत पुस्तक म्हणटा देवाक अब्राम दिल्ल्या भशे विशयेन रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आतां आमी वाचिल्लें तें पयलें वाक्य 13वें वाक्य. संवसार ताजें दायज करून दितलो म्हूण देवान अब्रामाक आनी तांच्या संततेक बसयलें. सगळो संवसार तो तुजें दायज करून दिता म्हूण. पळया, सगळो संवसार तुजें तो दायज. कितलो उरतो संतोश. एक व्यक्ती सगळो संवसार ताजें दायज म्हणली एक विशेश बसवणी. आनी हाका कारण कितें? पवित्र पुस्तक म्हणटा विधेयपण ह्या अब्रामाचें ताका कारण जावन आसलें. उत्पत्ती ग्रंथांत 22 अध्याय 16वें आनी 16वें तावन 18वें वाक्य म्हणटा तुवें हें केलें देखून आनी तुज्या एकल्याच पुताक म्हाका भेटोवंक तूं फाटीं सरलो नाय देखून तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी मळबा वयल्या नेकेत्रा बरी आनी दर्याच्या वेळेर आशिल्ल्या रेवे बरी तुजी संतत हांव वाडयतलो. तुवें म्हजी आज्ञा पाळ्ळी देखून तुज्या संतते वरवीं संवसाराच्या राष्ट्रांचेर हांव आशिर्वाद घालतलो म्हणटा सर्वेस्पर. कितें ह्या अब्रामान भरवसो दवरलो? अब्रामाक सर्वेस्परा देवान सांगलें तुजी संतत अगणीत करतलो म्हणून. आनी कोणा मुखांत करतलो म्हणलें? इसाका मुखांतर तुजी संतत अगणीत करता. बसयल्ली हांव तुका संतत दिता म्हणून. तर त्याच इसाकाक आज सर्वेस्पर विचारतना दिजे जाल्यार ह्या अब्रामान खंयच्या धैर्यार दिलें? पयस पुस्तक म्हणटा अब्रामाक सगलो भावार्थ म्हजो देव म्हजो पूत ताका समर्पिल्यार मेलो तरी परत जिवंत करची सकत म्हज्या देवाक आसा. त्या पुताक एकलोच पूत ताका हांवें दिलें जाल्यार म्हजो देव कसलो परत ताका जिवंत उठोवची सकत म्हज्या देवाक आसा म्हणलो विशेश भावार्थ ताका आशिल्लो. आनी हेब्रेव घरांक बरयल्ल्या
पत्रांत 11व्या अध्यायांत 18व्या आनी 19व्या वाक्यांत आमी पळयता तेच पुता विशयन देवान म्हणलें, इजा मोकामुखान तुजे संतत हांव स्थापीत करतलो, मेल्ल्यांक जिवंत उठोवची पदवी देवाक आसा म्हणटणे लेखलें देखून मेल्ल्यांतलो जिवन जाल्ल्या वरी तो ताका फाटीं मेळ्ळो. ह्या अब्रामान पतयेलें, एकलोच जाल्यार कितें जालें, थंय दिता, तो म्हाका परत उठोवन दिता. असो कसलो विशेश भावार्थ त्या व्यक्ती थंय त्या अब्रामांत आशिल्लो. आज आमी भावार्थ हे आमी चिंतचें कित्याक म्हळ्यार आज हांवान तूं पिडेस्त आसूंक पुरो, पिडेस्त आसूंक पुरो. हांवान तूं आर्थीक तरान संपूर्ण तरान सलवालें जावंक पुरो. आज आमचें नांव कोण कोण कितें कितें पाड उलयता जावंक पुरो, आनी कितेंय आमच्या जिवितांत जालां जावंक पुरो. एग्जामांत आमी फेल जाल्यां जावंक पुरो, शिकपांत आमकां शिकोवंक जायना जावंक पुरो, काम केल्ले कडेन आमकां गूड फॉर नथींग म्हणटा जावंक पुरो, बिजनस केल्लें हात घाल्लें पुरा सोलोवन वचोंक पुरो. पूण उडास दवरया, तूं म्हजो आनी तुजो देव परत म्हजें आनी तुजें हर एक संगत जिवाळ करूंक शकता. खासार जिवीत मोडून गेलां जावंक पुरो, कुटुंब जिवीत मोडून गेलां जावंक पुरो, बापाय भुरग्यां मदलो संबंध सगळो पाड जाला जावंक पुरो. सर त्या अब्रामा बरी हांवान तूं भावार्थ दवरता तर परत तांचो संबंध जिवाळ जातलो, परत तांचो वेव्हार जिवाळ जातलो, परत तांकां भलायकी मेळटली, आमी जिवाळ जातले, हर एक संगतींत आमी जिवाळ जावंक शकता. असलो भावार्थ त्या अब्रामांत आशिल्लो आनी त्या देखून तो वर्थो जालो. विधेयपणाचें फळ कितें मेळ्ळें ताका? विधेयपणाचें फळ जावन ताची संतत आशिर्वाद जाली. आमी जाणां इसाकाक तोय एका परक्या गांवांत आशिल्लो, परक्या गांवांत आशिल्लो. आनी पयत पुस्तक म्हणटा उत्पत्ती ग्रंथांत 26 अध्यायांत 3 वाक्यांत म्हणटा, ह्या देशांत तूं परको कसो वस्ती कर, हांव तुजे सेवेक आसतलो आनी तुजेर आशिर्वाद घालतलो, तुका आनी तुज्या संततीक हो सगळो देश हांव दितलो, तुज्या बापायक दिल्ली बसवणी हांव तिर सांबाळटलो, मळबाच्या नेकेत्रा बरी तुजे संतत हांव वाडयतलो आनी हो देश हांव तांकां दितलो, तुजी आनी तुज्या संतती उदेशी 100 वर्सांचेर हांव आशिर्वाद घालतलो, कित्याक अब्राम म्हाका विधेय जावन चल्लो आनी 100 म्हज्यो आज्ञा, म्हजे उपदेश, म्हजे नियम आनी म्हजे कायदे ताणें पाळले. आज हांव तूं मुस्तपटी चिंता, देवाक विधेय जावन चल्ल्या वरवीं आमकां कितें प्रयोजन? अब्रामाक तशेंच बोगलें कोणना, हांव खंयच्याय एका देशांत आसा, एक परकी जावन आसा, म्हाका कितें प्रयोजन? हांव इतलें पुरो देवाक पातयेवन कितें प्रयोजन? हांवान तूं म्हणून पुरो सदां आमी मागणें म्हणटा, कितें प्रयोजन? आमी इतलें नितीन वेता, कितें प्रयोजन? पळयत पुस्तक म्हणटा, म्हजी आनी तुजी संतती आशिर्वाद जातली. ती संतत आशिर्वाद जाता म्हणून अब्रामाक बसवणी आसली तरी ताका कांय पळोवंक मेळ्ळें ना. तेज्या उपरांत त्या इसाक ताका एकच पूत, थंय ताका बसवणेचो पूत एक मात्र आशिल्लो, दुसरी भुरगीं आशिल्लीं, बसवणेचो पूत एक आशिल्लो. पूण पळयत पुस्तक म्हणटा, त्या इसाकाकी सर्वेस्पर देव बसयता गेनेसरांत, म्हळ्यार परक्या एका राष्ट्रांत आसतना, तुजी संतत हांव आशिर्वादीत करतलो. हें जावन आसा मोगाचें न्हू. हांवें तुवें देवाचेर भावार्थ दवरल्या वेळार म्हाका आनी तुका लाभचें ओडपाक आमचें कुटाम आशिर्वाद जाता, आमचें संतत आशिर्वाद जाता, आमकां दोळ्यांक दिसनात ती आशिर्वादां सभार आमचे कडेन देंवन वता. आनी इसाक तो पातयणी नासल्या वरवीं जाकोबाक ती आशिर्वादां पडटात. आनी पळयत पुस्तकांत उत्पत्ती ग्रंथांत 28 अध्यायांत आमी पळयता 13 वाक्य जावन, आनी सर्वेस्पर ताजे मुखार उबो आशिल्लो, म्हळ्यार जाकोबा मुखार उबो आसलो, आनी तो म्हणालो, हांव सर्वेस्पर तुज्या बापाय अब्रामाचो देव आनी इसाकाचो देव, ज्या देशांत तूं न्हिदोन आसाय तो देश तुका आनी तुज्या संततेक हांव दितलो. धरणीर असल्या धुळीच्या कणा बरी तुजे संतत वाडतली आनी तूं आस्तमेक आनी उदेंतेक, उत्तरेक आनी दक्षिणेक विस्तारतलोय, आनी तुजे आनी तुज्या संतते उदेशी संवसाराच्या 100 कुळयांचेर हांव आशिर्वाद घालतलो, आशिर्वाद घालतलो. आनी त्या वेळार त्या इसाकाक आमकां जाणाव 2 पूत आशिल्ले, जाकोब आनी एसाव. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा, ह्या जाकोबाक सर्वेस्पर देव म्हणटा, तुजी संतत हांव अशी आशिर्वाद करतलो गे, विशेश रितीर आशिर्वादीत करतलो. आज म्हाका आनी तुका भोगूंक जाय, हांव आनी तुवें येस अब्रामाची संतत गी,
आमकां एक जर तर अब्रामाची संतत जाल्यार हांव आनी तूं आशिर्वादी जाता त्या देखून ह्या अब्रामाच्या संतते विशीं आमी नियाळ करता आसतना थंयसर 4 रितीर अब्रामाचे संतत म्हणल्या विशयन आमी नियाळ करूंक साध्य आसा. एक दैयीक तरान अब्रामाक कोण पुरा संतत आशिल्ले. पयले हागार येतावन इस्मायल जालो, मागीर सार येतावन इजाक जल्मालो, तशेंच केतुरा म्हणल्या स्त्री येतावन ताका पूत जल्मले. ह्या विशयान आमकां आयकोंक ना, मुस्तपटी थोड्यांक गुत्त आसा थोड्यांक गुत्तू ना. पयत पुस्तक म्हणटा उत्पत्ती ग्रंथांत 25व्या अध्यायांत अब्राम केतुरा म्हणल्या अनेका बैले लागीं लग्न जालो, तिचे उद्देश ताका जल्मले पूत हे जिम्रान, जोक्षान, मेदान, मिदियान, इश्बाक आनी शुवा. जोक्षानाक शेबा आनी देवान जल्मले. देवानाची संतती आशपुरीम, लेटोशीम तशें संततांनी सांगून आसूं येता. थंयसर मनशा सैमार रक्त मासांत विविध जण ताचे संतत आशिल्ले. ही एका रितीची संतत. दुसरी जावन आसा अब्रामाची बासोवणेची संतत. म्हळ्यार ते दैयीक तरान ताचे संतत वय, तरी पूण सर्वेस्पराची बसवणी त्या व्यक्तींचेर आसली आनी त्या लायनीर मात्र ती बसवणी मोन दर्शून येता. उदाहरणाक अब्रामाक मस्त भुरगीं आसली जाल्यार इजाका लागीं इजाका मुखांतर ती बसवणेची संतत जावन आशिल्ली. पळयत पुस्तक म्हणटा उत्पत्ती ग्रंथांत 21व्या अध्यायांत 12वें आनी 13वें वाक्य म्हणटा, देवान अब्रामाक म्हळें, तुज्या पुताक आनी साकान्नेक लागून तूं दुखेस्त जायनाका. सारा कितें सांगता तें आयक, कित्याक हांवें बसयले संतत इजाका उदेश तुका मेळटली. म्हळ्यार सारा म्हणटा ह्या इश्मायलाक आनी हागाराक ह्या घरांतल्यान भायर धाड. आनी वो अब्रामाक बेजार जाता, कशें हांवें भायर धाडचें. आनी सर्वेस्वर देव म्हणटा आवड न्ही, तुवें बायलेन सांगलें बरें, सारान सांगलें बरें, चल, कित्याक इजाका तावन तुका बसयल्ली संतत मेळटली. इस्मायला तावन संतत आसा आनी ती म्हणटा इस्मायलाच्या संतते विशयी म्हणटा 13वें वाक्य, साकरण्याच्या पुताची संतती एक व्हड राष्ट्र जायशें करतलो, कित्याक तोय तुजो पूत. इस्मायलाक व्हडलें राष्ट्र करता, पूण बसवण्याची संतत कोण? इजाकाची संतत. आनी ह्या बसवण्याच्या संतते विशयी आमी रोमाघरांक बरयल्या पत्रांत सांबावलो न्हू 9व्या अध्यायांत 6वें वाक्यान अशें वाचूंक मेळटा, इस्रायल कुळयेन जल्मली न्ही सक्कडी देवान विसलेली, तशेंच अब्रामाच्या संततीची न्ही सक्कडी देवाचें भुरगीं. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, इजाकातावन जल्म घेतल्यांक तुजे संतत म्हणटले. तशें जाल्यार रक्त मासा प्रमाणे जल्मल्ली देवाची भुरगीं न्ही, देवाच्या बसवण्याचो फळ जावन जल्मल्ल्या भुरग्यांक मात्र अब्रामाची संतत म्हूण लेखतात. एक पयलें रक्त मासाचें संतत, दुसरें ह्या रक्त मासाच्या संततींनी विंसून काडिल्ली जी कितें संतत आसा ताका अब्रामाची संतत म्हूण लेखतात म्हूण पवित्र पुस्तक म्हणटा. तिसरी जावन आसा जेजू क्रिस्त. पवित्र पुस्तक म्हणटा अब्रामाची संतत म्हळ्यार जेजू क्रिस्त. गलातकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 3ऱ्या अध्यायांत 16वें वाक्य म्हणटा, देवान बसवणी केल्ली अब्रामाक आनी तेज्या संततेक, त्यो सबार जाल्ले बरी आनी तुज्या संतत्यांक म्हणूंक ना, बगार एकल्याक म्हणले बरी आनी तुज्या संततेक म्हणा, म्हणजे जेजू क्रिस्ताक. हांगासर म्हणटा पळयत पुस्तक कोणाक सांगलां? एकल्याक, संततीक. संतत्यांक न्ही, संततीक. आनी तें जावन आसा जेजू क्रिस्त. जेजू क्रिस्त कित्याक तोय पळयत पुस्तक म्हणून सांगल्या प्रमाणे विशेष रितीन ताकाय बसयली संतत. एक विधेय सोमी जेजूय त्याच अब्रामा बरें सर्वेस्पर देवाक विधेय जावन चल्लो. 11च्या मरणा पर्यंत ओ जेजू त्याच अब्रामा बरें परत जाल्यार आपूण जिवन जाता म्हणल्या त्याच दृढ विश्वासान तो विधेय जावन चल्लो. आनी पळयत पुस्तक म्हणटा फिलिपकारांक बरयल्या पत्रांत 2ऱ्या अध्यायान 8वें आनी 9वें वाक्य म्हणटा, मनशा रुपान तो दिश्टी पडलो. म्हळ्यार जेजू मनशा रुपान दिश्टी पडलो आनी आपणाकच कलतो कर मरणा पर्यंत, कुर्साच्या मरणा पर्यंत तो विधेय जालो.
देखून देवान ताका अथिवूंच उबारलो आनी सर नांवां प्रास वर्थे नांव ताका दिलें. कितें केलें? हांगासर तो स्वामी जेजू विधेय जालो क्रुसाच्या मरणा पर्यंत आनी त्या देखून देवान ताका वर्थो केलो. आनी अब्रामानी त्या देवाच्या तळ्याक फाळो दिवन विधेय जावन ताच्या गांवांतून तो भायर आयलो आनी विसाकाक जाल्यार तो बली भेटोवंक तयार आशिल्लो आनी विधेय जाल्ल्या खातीर वर्थो केलो. एक विशय सत म्हाका तुका कळीत जाता. सर्वेस्परा देवाक केदाळ हांव आनी तूं विधेय जाता, म्हाका तुका सर्वेस्पर देव वर्थो करूंक शकता, वर्थो करूंक शकता. चवथें विभाग जावन आसा अब्रामाची संतत. जेजू क्रिस्ताक कोण पातयेवन आसात ती अब्रामाची संतत. पवित्र स्नाना वरवीं क्रिस्ताच्या एकवटान आयिल्लीं तुमी सगळीं क्रिस्ताक नेसल्यात. ह्या फुडां जुदेव आनी ग्रेक, गुलाम आनी स्वतंत्र, दादलो आनी स्त्री म्हणलो भेद तुमचे मदें ना. तुमी समेश जेजू क्रिस्तांतय एक आनी तुमी क्रिस्ताचे वय जाल्यार तुमी अब्रामाची संतत. तुमी जर तर क्रिस्ताचे वय जाल्यार तुमी अब्रामाची संतत. अशें बसवणें मरपणें दायजाचे वारीसदारी तुमी. हांव तूं केदाळा जेजू क्रिस्ताची म्हणून सांगता मोगाचें न्हू, तेदाळा हांव तूं अब्रामाची संतत जावन आसा. आनी हेंत उल्लेख करना आमी पळयता सर्वेस्परा जेजूचेर भावार्थ दवरल्यांक पवित्र पुस्तक म्हणटा ही अब्रामाची संतत. आमी पळयता गालातकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 3 अध्यायान 26 वाक्य म्हणटा, निजाकी तुमी सोमेस्त भावार्थ मारिफात जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान देवाची भुरगीं, पवित्र स्नाना वरवीं क्रिस्ताच्या एकवटान आयिल्लीं तुमी सगळीं क्रिस्ताक नेसल्यात. ह्या फुडां जुदेव आनी ग्रीक, गुलाम आनी स्वतंत्र, दादलो आनी स्त्री म्हणलो भेदभाव आसचे ना. तुमी सोमेस्त जेजू क्रिस्तांतय एक आनी तुमी क्रिस्ताचे वय जाल्यार तुमी अब्रामाची संतत. वय मोगाचें न्हू, आमी सगळां जेजूची सर्वेस्पराची सोम्या जेजूची फाटला उदर जावन ताची संतत हांव जावन आसा. आनी ही संतत जावन आसल्या हांव आनी तूं अब्रामाची आशिर्वादां हांव तूं आशिर्वादीत व्यक्ती जावन आसा. पवित्र पुस्तक म्हणटा जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक गेलो कित्या खातीर? कित्या खातीर? पवित्र पुस्तक म्हणटा हेब्रेकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 2 अध्यायान 16 वाक्य म्हणटा, देखून देवदूतांक आदार दिवंक म्हूण तो येवंक ना, तो आयिल्लो अब्रामाच्या संततेच्यांक आदार दिवंक, म्हाका आनी तुका आदार दिवंक. पूण हांवें आनी तुवें अब्रामाची संतत जायचे जाल्यार कितें करीसाय? अब्रामाची संतत जावन आशिर्वादी जायला कितें करीसाय? पवित्र पुस्तक म्हणटा गालातकारांक बरयल्ल्या 3 अध्यायान आमी पळयलें 7वें वाक्य म्हणटा, तर जे कोण भावार्थ दवरता ते अब्रामाचे खरे पूत म्हूण समजून घेया. भावार्थ वरवीं देव अनुभवर्त्यांक नितीवंत करतलो म्हणलो सुवार्थचो संदेश पवित्र पुस्तकान अब्रामाक पयलेंच कळीत केल्लो. आनी म्हळें तुजे थंय सूर जनांगां आशिर्वाद जोडटले. देखून जीं कोण भावार्थ दवरतात ती भावार्थी अब्रामा सवें आशिर्वाद जोडटली. ओ अब्राम हांव तूं जाणा आसच्या प्रमाणे तो एक अनुभवर्ती जावन आशिल्लो, पूण केदाळ तो भावार्थ दवरलो तो वर्थो जावंक बोलो. जोशुआ पुस्तकाच्या 24 अध्यायान 2 वाक्यान आमी पळयता, तेन्ना जोशुआन सगळ्या लोकांक म्हळें सर्वेस्परा इस्रायल असो देव अशें सांगता, पुरातन काळार तुमचे पुर्वज न्हंयचे पलतडी वस्त करून आशिल्ले आनी परक्या देवांची सेवा करतले. ह्या पुर्वजां पैकी अब्रामाचो आनी 9 वर्सां बापूय तेरा एकलो. त्या देखून म्हाका आनी तुका एक अवकाश मोगाचें न्हू. हांव आनी तूं क्रिस्तांव, आमी सांगता हांव आनी तूं सगळीं क्रिस्तांव, तरी पूण भावार्थ म्हाका आनी तुका आसा की. आज भद्रापान उल्लेख केल्ल्या बरी गवळी बापाच्या उतरांनी सांगचें जाल्यार म्हाका आनी तुका त्या सर्वेस्पराचो अनुभव जाला की. ह्या सर्वेस्पराचो अनुभव जावन ताजेर हांव भावार्थ दवरता तर हांव खंडीत जावनी. म्हाका आनी तुका सांगूंक हक्क आसा हांव आनी तुवें अब्रामाची संतत. कित्याक? जेजू क्रिस्ताचेर हांव तो भावार्थ दवरता. पयलींच्या काळार ते जो कोण अब्रामा ह्या इसाक जाकोब आनी तांची संतत आयली तांकां जुदेव म्हूण आपयताले आनी जुदेव चिंतले आमी जुदेव देखून अब्रामाची संतत. पवित्र पुस्तक म्हणटा रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 2 अध्यायान 28 वाक्यांत सांगता, भायल्यान जुदेव म्हूण दिसतलो खरो जुदेव म्हूण जायना, वा कुडीक दिसता ती सुन्नतेची मावी खरी सुन्नत म्हूण जायना, पूण अंतस्कनी जुदेव तो निजाकी खरो जुदेव आनी काळजाचेर सुन्नत केल्ली ती खरी सुन्नत.
हे बर्फिनिशी असा त्या नियमशास्त्रान करचे न्ही बगार पवित्रत्म्यान करचे असलो मनीस मनशाताव न्ही बगार देवातावन प्रशंसा जोडटा हांवान तूं आस क्रिस्तांव म्हणटा त्या वेळार सुदैव आज आमी क्रिस्तांव म्हणटा निसा की हांवान तूं पवित्रत्म्याचें सक्रीयपण मुजे ते आनी तुजे ते आसा की आनी हांवान तूं सर्वेस्वराचेर संबंद दवर ताचेर हांवान तूं भावार्थ दवरता हांगे म्हणलें सवाल म्हाका तुका पवित्रत्म हर एकलें गे आसा पूण जशें त्या धर्मच्या कृत्याच्या पुस्तकांत त्या देवळाच्या भायसर एकलो थोंडो आसलो आनी त्या पेद्रो कडेन विचारता आसतना म्हाका काय म्हणे भीक दी म्हणटा आसतना तो म्हणटा म्हजे कडेन रुपया आनी भांगार ना पूण जेजो क्रिस्ताच्या नांवान तूं उठ आनी चल म्हणटा आसतना तो उठोन सोलोंक लागलो कैंतान तो सोलोंक लागलो कित्याक ताका पांय आशिल्ले पूण ताका सोलोंक जायनातले म्हाका तुका पवित्र स्नाना मुखांतर पवित्रत्म म्हाका तुका मेळ्ळा या पवित्रत्म्याच्या आदारार त्या पवित्र शक्तीन सर्वेस्वराचेर भावार्थ दवर हांवान तूं चलतावंगी या त्या थोंट्या बरी हांवान तूं मागून भीक मागून आसावंगी हांवान तूं त्या पांयांनी पवित्रत्म्याच्या शक्तीन सोलोवंक शिकल्यावंगी या थोंटे जावन आजुनी हांवान तूं आसावंगी त्या देखून पवित्र पुस्तकांत आमी पळयता मोगाच्यानो मातेवाच्या शुभवार्तांत 3ऱ्या अध्यायांत थंयसर जुवांव जिणे बदलसो उलो दिता आसतना म्हणटा तर तुमचे पातकी जिणे बदलल्या म्हणून दाखोवन दितात त्यो करण्यो आदारा आमकां अब्रामाचो बाप आसा म्हणून तुमचे इतल्या म्हणूंक धैर्य घेनाकात हांव तुमकां सांगता यस पात्रांत हांव न्हू अब्रामाक संतत उत्पन्न करचे देवाक सामर्थ्य आसा तुम्ही अब्रामाचे संतत म्हणून वोट पडवले नाकात ताजी भुरगीं म्हणून ताजी संतत म्हणून जुदेव म्हणून वोट पडवले नाकात वोट पडवले जाल्यार पाश्चातापावा तुम्ही खऱ्या काळजान देवाक भावार्थांतय संबंध दवरून जियेनातल्या खातीर बक्षांय म्हाका आनी परत तुमकां आशिर्वाद जातले तुमी आत्मीक तरान अब्रामाचे संत जावंक पावतल्यात केवळ हांवान तो क्रिस्तांव म्हणल्या खातीर हांवान तो आमी सांगूंक जायना हांवान क्रिस्तांव त्या देखून भावार्थ आसा म्हणून हांवें तो फशारूंक जायना म्हाका देवा तो संबंध त्या संबंधा वरवीं म्हाका जालो अनुभव आनी त्या अनुभवा वरवीं सर्वेस्वराचेर दरसो भावार्थ म्हाका तुका बदलावण करूंक शकता जर तर हांवें तुवें करूं ना जाल्यार मोगाच्यानो आज हांवें तुवें बोक्षाणें मागोवंक जाय सर्वेस्वरा लागीं बोक्षाणें मागोवंक जाय आनी सांगूंक जाय पातकी जिणी ही म्हजी पातकी जिणी आसतना बदलता सम्या तुजेर भरवसो दवरनो एक नवी जिणी अब्रामाची खरी संतत जावन हांव जियोंक आशेतां आनी पवित्र पुस्तकांत जिजूय म्हणटा जुवांवच्या त्या 8व्या अध्यायान आमी पळयलें जाल्यार 39वें वाक्य म्हणटा ताणी ताका जाप दिली म्हळ्यार लोकांनी जुदेवांनी जाप दिली आमचो बाप अब्राहम जिजून तांकां सांगलें तुमी अब्रामाची भुरगीं वय जाल्यार अब्रामान केल्ले बरी तुमी करते आसल्यात आज हेच वाक्य आमी उडासाक दवरया हांवान तूं अब्रामाची संतत तर जिजू क्रिस्ताक पतेल्ले वरी हांवान तूं अब्रामाची संतत जाता म्हणटा आनी अब्रामाक विशेष रितीन आशिर्वाद आशिल्ले आनी खंय गेल्यार तो आशिर्वादी जातालो आनी सगळ्या ताच्या नांवान आशिर्वाद मागून घेतले म्हणटात तर हांव अब्रामान केल्ले बरी हांवें करना सांगी त्या अब्राम कांय सुकोवन पडूं ना म्हूण न्ही मोगाच्यान जायते फावटी ताणें सुकोवन पडला जायते फावटी ताणें सुकोवन पडला ताका भुरगीं जाता म्हणटा आसतना ताका बगयलें आसा म्हजी कूड इतली आसकत हें साथ दी गे म्हूण ताका बगोवन आसूंक पुरो आनी त्या सारा ती आसूनासली जाता गे म्हणून तरी पूण स्वाभावीक त्या प्रामाणीकपणांत हें आशिल्लें म्हज्या आनी तुज्या सन्निवेशान जिवनाच्या सन्निवेशानार थोडे फावटी म्हाका तुका हें साथ दी गे म्हणलें बगूंक पुरो भावार्थ एक बोगणा न्ही भावार्थ एक निर्धार जावन आसा हांव सर्वेस्वराचेर निर्धार त्या विशयान निर्धार घेता सर्वेस्वर म्हज्या जिवनांत कितें म्हणून बदलावण हाडटा तो एक म्हजो निर्धार म्हजी बोगणा न्ही स्वाभावीक रितीर खाले म्हळ्यार चडवणे आसता सांगता आमी सम्या म्हाका अशें पळोवंक कश्ट जाता मग आमी सांगूंक जाय देवा कडेन देवा म्हाका अशें जाता मस्तो कश्ट जाता म्हाका पिडा आसा म्हाका तूं गूण कर सम्या म्हाका अस्कत काय आसा म्हाका तूं गूण कर सम्या चिंत्या म्हाका एका व्यक्तीक मस्तो रीण आसा म्हणजे एका व्यक्तीक आनी तो बघा जाल्यार सगळें रीण म्हजें कॅन्सल जायचें म्हणून मागचे सोमांगी ह्या सर्वेस्वरा म्हाका रीण आसा वय सम्या पूण म्हाका तें रीण फाटीं पावोवंक म्हाका कृपा दी म्हणून देवा लागीं आमी एक प्रामाणीकपणे उलोवचें बरें खंयचें बरें रीण कॅन्सल कर म्हणून गे ह्या आसलें रीण फाटीं दिवंक म्हाका कृपा दिवन मागचें बरें तर मोगाचें न्हू हांव आनी तूं एक उडास दवरया अब्रामाची संतस जावन
आस्तावन जियोंक म्हणजे भावार्थान जियोंक स्वमियांची सूख सर्वेस्वर देव बापाक आनी पळयतात म्या विधी जावन जियोंक ताजो अनुभव घेवन ताजे ते संबंध दवरून जियोंक आज आमी निर्धार करता तर सर्वेस्वर देव मुझे आनी तुजें जिवीत आयच्या दिसांत हांव बदलावण करता मोगाच्यान आयच्या दिसांत हांव बदलावण करता. अब्राहम एक सामान्य व्यक्ती जावन आसलो केदार ताणें सर्वेस्पर देवाचो थालो ताणें आयकता आनी तो म्हणटा वैशमिया हांव तुवें सांगलें बरें सगळें सोड हांव तुजो पाटलाव करता तुजेर हांव बोवार्थ दवरून येता म्हणटा आसतना सगळें तेजें जिवीत बदलता आशिर्वादीत व्यक्ती जाता. आज तसो ताळो म्हाका आनी तुका आपोवन दिता म्हज्या पुता म्हज्या दुवे मुझेर भावार्थ तूं दवरताय अस्कत काय आसूंक पुरो पूण प्रामाणीकपणान मानून घे ही म्हजी अस्कत काय म्हूण देवा लागीं उलय ताजे लागीं संबंद दवर आनी सर्वेस्पराचेर भावार्थ दवरून ताजे थंय संबंद दवरून ताजो अनुभव बगोवन हांवान तूं जियोंक प्रारंभ केलें जाल्यार हें वर्स ही घडीत हांव म्हज्यान तुज्या जिवितांत मस्त बदलावण आमी हाडूंक शकतले. हांव एक घडी बरें आमी दवरता पण मागया मोगळा सर्वेस्वर बापा सुमया जेजू क्रिस्ताने पळयतात म्या आमी तुजे लागीं मागता हांव सुमया मोगळे मोरये माये आमचे पासून तूं विनवणी कर हें जो कोण ह्या वेळार हांगासर मागण्यान भाग जाल्यान तांच्या सर्वां पासून ते मागता आनी जो कोण हें टी व्ही माध्यमां मुखार आयकून आसा सुमया तांचे पासून ते मागता सुमया सगळ्यांक भावार्थाचें देणें दी सुमया जशें अब्राम विधेय जालो आनी सर्वेस्पराक मानवालो जशें अब्रामान तुजेर भावार्थ दवरून तुजो अनुभव घेवन तुजेर ताका विश्वास आयलो सुमया भावार्थान तो जियेलो कित्याक तुजे थंय आनी ताजे थंय संबंद आसलो सुमया आनी त्या अनुभवान तुजेर तो संपूर्ण संबंद दवरता. आमच्या जिवितांत आमकां तुजे थंय संबंद दवरूंक करपा दी सुमया तुजो अनुभव जावंक करपा दी सुमया तुजेर संपूर्ण भावार्थ दवरून तुका संपूर्ण विधेयपणान जियोंक आनी आमचीं कुटुंबां आमचें जिवन आमचे समुदाय हें सगळें परिसर सगळें परिवर्तन कर सुमया. ह्या वेळार जो कोण सुमयांचे जे उतार आयकून आसात तांकां सर्वेस्पर बापा तांकां गूण कर सुमया तांची पिडा तूं गूण कर सुमया तांकां तो आपोड सुमया आनी ताची पिडा आतां गूण जावं दी सुमया भावार्थान तांची ती पिडा गूण जावं दी सुमया. त्याच प्रमाणे सुमया जेजू कोणाचे सन्निवेश तांकां पूरक ना सुमया त्या अब्रामाक सुमया जेजू ताका भुरगीं जावचे खंय सन्निवेश पूरक नातिल्ले सगळें तो सुमया सगळो तो कंगाल जालो मथार जालो ती मथारी जाल्ली तरी पूण सुमया सन्निवेशाचेर न्ही बकार तुज्या उतराचेर बोवाट दवरून तांकां ती भुरगीं जालीं बरीं संतत जाली सुमया. तस प्रमाणे सुमया जो कोणाच्या परिस्थिती सगळी विबाडल्या सुमया तरी पूण सुमया तुजेर आमी बोवार्थ दवरता सुमया परत तांकां जिवितांत आसरो दी सुमया तांकां जिवाळ कर सुमया तांकां बोळ आनी सक्तीन भर सुमया तांचे कुटुंब तांकां आनी सगळें तांचें म्हणलें सगळें आशिर्वादीत कर सुमया. आमेन.